मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, वर्साचे वर्सां आनी कितले पाटी म्हणून आमी हे शुभ वर्तमान आयकलेलें आसा आनी बाकीचीं वाचपां बऱ्यात. पूण दर वेळा जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमी काल आसलेलीं ती मनशां आयज न्हय. आमचे मदें खूब बदल घडलेलो आसा. पूण आमी एक मात्र मनांत धरूंक जाय की आमच्या मनांत जी चिंतनां आसतात ती खूब पाटी तशींच आसतात, थंयसर वाड जावंक ना. कित्याक लागून वाड जावंक ना? वाड जावंक जाय. तें अणभवाचेर अवलंबून आसा. एक पाटी म्हज्या जिवितान अशें घडलें. हांव सकाळीं उठून तिर्स कोत्तालो. म्हजें मागणें पयलें आनी मागीर तिर्स कोत्तालो आनी हांव चलतालो. एकलो म्हजो वांगडी बरोच खोंकतालो, खोंकता आनी हांव तिर्स कोत्ताना म्हज्या मनांत अशें जालें, तो बाबडो खोंकता आनी हांव तिर्स कोत्तां. हांव गेलो, आमच्या घरांत सगळे वस्तू आसलेल्यो, इल्ली ब्रँडी घेतली, इल्लें कॉफी घेतली, मागीर थोडे मलम घेतले आनी हांव आनी थोड्यो गुळयो बी घेतल्यो आनी ताचे दारार मारलें. आनी ताणें दार म्हणून तूं कठीणपणी उखडलें आनी हांवें ताका सांगलें, आतां हांव तुका हें विक्स लायतां आनी तूं हें मातशें पिये आनी तूं ही टॅबलेट घे. तो म्हणलो नाका नाका, म्हाका कांय करूं नाका. हांवें ताका सांगलें, तूं हांव कोत्ता तें तूं आतां पळय कितें कोत्ता तें. करून जाल्या उपरांत हांव गेलो म्हणनाय आनी हांव म्हजो तिर्स कोत्तालो. स्लोली तो शांत जालो. पूण तो केन्नाच हें विसरोंक ना. सगळे पाटी आतां खूब वर्सां जालीं तो सदांच हाची आठवण करता की हांवें ताका हें बरें केल्लें म्हणून. तो एकदम दुयेंत आसलेलो आनी ताका हांव पावलोलो म्हणून. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, अशें आमच्या जिवितान घडलां आनी अशें तर आमचें सगळें घडलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन बरें करतलें. हांव कित्याक? हातूनच आमकां धादोसकाय मेळटा. धादोसकाय कसली? आमी जेजून केलां पळय तशें आमी केलेलें आसा. जेजून कितें केलें? निमाण्या जेवणार ताणें आपलें आवरण काडलें, तुवालो बांदलो आनी ताणें गुलामपणा पाशीन शिश्यांचे पांय धुले. ते एकदम थटकले. असलें काम दोनी करिना. असलें काम फकत चाकर करता. आनी ताणें तें करून तांकां दाखयलें, हांवें तर तुमी म्हाका दोनी म्हणटात आनी हांवें तर अशें केलेलें आसा, तुमी तेच भाशेन करूंक जाय. हांव जाणो की तुमी सगल्यांनी हे भाशेन एकामेकाची सेवा केल्ली आसा. पूण आमच्या मनांत आनीक चिंतनां आसतात. हांवें तर सेवा केली जाल्यार म्हजी सेवा ताणें करूंक जाय म्हणून. ना, हें चुकीचें. जेन्ना आमी कितें कोत्ता ताणें आमकां सांगलेलें आसा पवित्र पुस्तकांत, आमचो उजवो हात कितें कोत्ता तर दाव्या हाताक कळोंक फावना. तर हे भाशेन उदारपणी आमी करूंक जाय. कित्याक लागून उदारपणी? कित्याक देवान आमकां ही सगळी कृपा आनी शक्ती दिलेली आसा बरें करपाक. आनी देवूच बरो आनी तो आमकां हें देणें दिता बरें करपाक, ताचे बरोबर, ताचे वरवीं आनी ताचेच पासत. कित्याक तो म्हजें सवें आसा आनी तो दुसऱ्याय सवें आसा. हें आमी मनांत धरूंक जाय. जेजून आमकां हे भाशेन आपल्या जिवितान दाखयला कसो तो बरो गवंडी. पळय तो बरो गवंडी आपल्या मेंढऱ्यांक ओकोता आनी ताची मेंढरां ताका ओकोतात. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव म्हज्या बापाक वळखतां, तसोच हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. इतलो लागशिल्लो संबंद ताचो देवा बरोबर आसलेलो, तोच संबंद तो आमचे बरोबर दवरता. आनी हाका लागून हें सगळें बरेंपण आमचे सवें न्हय, ताचें सवें तें उपजवता आनी फकत आमी हातयारां चाकरां. तर आमचो मनोभव कसलो आसूंक जाय? खालतिकायचो. आमी सोंपेपणी हें करूंक जाय कित्याक ही आमकां कृपा दिलेली आसा. सायबीण मायेन जशें केलें ते भाशेन आमी करूंक जाय. आमी चाकरां.
जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. प्रत्येक संदी जी आमकां मेळटा ती आमकां तोच दिता आनी तोच आमचे सवें वो वावर करता आनी हे परी आमी ताचे सारकीं जाता. बागेन फ्रांसीस शावेर पयलो म्हणल्यार तो सेवा करतालो, पूण मागीर ताका सेवा वेगळी करूंक जाय आसलेली. ह्या वेळार ताका देवानूच इनासा वरवीं शिडकायलो आनी ताका म्हणलें हें सगळें तूं संवसारा पासत कोत्ताय आनी मागीर हिंग घेवन येतलोय तूं. तें ताका बरें लागलें ना. आनी आमकांय तशेंच जाता. जेन्ना आमकां कोण कितें सांगता तें आमी रोखडेंच पत्करिना, आमी तें नाकारता. आमी कितें करूंक जाय? कोणें आमकां कितें सांगलें की ना, आमी तें रोखडेंच जेजू सवें दवरूंक जाय. जेजू सवें कशें दवरतलें आमी? आमचो सुस्कार आमी सोडटा न्हय, तेन्ना आमी जेजू 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 म्हणून हें सगळें भायर दवरूंक जाय. भायर दवरलें की तो मागीर तें आपणाचें सवें घेता, तें बदलता आनी आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. त्याच वेळार कित्याक असलो संबंद जर आमी ताचे बरोबर धरीत जाल्यार खरीपणी तो आमकां रोखडेंच हें बदलून दिता. आनी तेन्ना आमी जें कितें करूंक जाय तें मागीर जेजू सवें करूंक लागतलें. हांव असली ताणें आमकां कृपा दिलेली आसा. तर आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान पळयता की ताणें हें मागीर इनासा कडून आपणायलें. कित्याक इनास ताका सगळो गत बरें करतालो, वो ताका नाकारतलो, पूण ताणें बंद करूंक ना. जसो पावस आनी जसो सुर्याची किरणां आमचेर पडटात बरीं आनी वायट मनशांचेर, ते भाशेन ताणें तो आपले रिएक्शन करता म्हणून ताका वेगळेपण दाखोवंक ना. तोच मोग देवाक एकवटून ताणें दाखयलो आनी ताका लागून ताचें परिवर्तन जालें. हे भाशेन आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. आमच्या गरब्यान पुरान अशेंच घडटा. आमची भुरगीं म्हणून तीं वाडटात म्हणून ती रियाक्ट करतात म्हणून आमी रियाक्ट करता ना. आमचे मदीं ती फुरसत आसूंक जाय. जेजू सवें तांचे सगळीं उतरां कन्या धरून तांकां जेजू सवें प्रतिसाद दिवंक. तेच प्रमाणे भुरग्यांकूय तरणाट्यांकूय मायन पायन कितें सांगलां तें आमी रोखडेंच जेजू सवें धरूंक जाय. आनी मागीर हे परी आमी जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेरान जेजूचें जिवीत आपणायलें तेच भाशेन आमी आपणायतले. हांव आनी ताच्या त्या पदवेंत आमी आमचो भाग घेतले. हांव कित्याक जेजू जावन आसा आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ताच्या राजपणांत आमी भाग घेता. हे परी तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हें मनांत दवरात की कोणेंय कितें आमकां सांगलें जाल्यार तुमी रोखडेंच रिएक्ट करूं नाकात. कोणें आमकां विनंती केली कितें करपाक, रोखडेंच तें नाकारी नाकात, पूण तें जेजू सवें दवरात. कित्याक जेजू हांगसरूच आमकां ह्या प्रसंगान बरें करूंक दाखयतलो. एक पाटी अशें घडलें की एक राजा, ताका भुरगीं नासलेलीं, ताणें अशें सांगलें की आतां म्हाका भुरगीं नात, पूण तुमच्या मदल्यान कोणाकूय हांव निवडटलो, यात आनी तुमी हांव तुमची तपासणी करतलो. थंयसर ते सगळे आयले बरे भाशेन. एकलो गरीब भुरगो आसलेलो, तो म्हणूंक लागलो हांवें ट्राय करता. ताणें सगळीं म्हणलें तूं कितें वस्त्रां आसलीं तीं घातलीं आनी तो गेलो थंयसर ताच्या पालिसीन. आनी वेताळां ताका एकलो गरीब भिकारी दिश्टी पडलो आनी ताणें पळयलें तो थंयसर थोड्यान कडकडटालो, ताका भूक लागलेली. ताणें आपणा कडेन हाडलें तितलें दिलें ताका आनी मागीर तो फुडें गेलो. फुडें गेल्या उपरांत आनी कोण म्हणूंक लागलो तातलें वस्त्रां नासलेलीं, ताका ती जें ताणें घेवंक जाल्लें थंयसर राजाक मेळपाक तें ताणें ताका दिलें. आनी तो मागीर तसोच त्या ताच्याशी राजाशी गेलो. राजान ताका पळयलो आनी ताणें मागीर ताका हाणें ताका पळयलो आनी तो म्हणूंक लागलो तोच तो जाका हांवें थंयसर भीक मागतना जेवंक दिल्लें, दुसऱ्याक हांवें वस्त्रां दिल्लीं, पूण तोच तो. ताचेशी तो आयल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो हेंच तुका हांव म्हजें राजवटकीचें काम करूंक दिता. आनी ताका ताणें राजा केलो. हे भाशेन आमी जें देवान आमकां दिल्लें आसा तें जेन्ना आमी देवाक दिता, देव आमकां आनिकूय दितलो. आनी जेजून असली राजवटकी आमची सवय घडून दवरलेली आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, सगळीं आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया
आनी देवाची कृपा मागया. जेजूचें जिवीत आमचे सगळें उदीक घडोवन येवच्याक